बट तेज्या पयलीं जी कामवाली आसली ती जॅक्सना वांगडा ऑलरेडी रिलेशनान आसले सिन्स कॉलेज टायम. ते खंय जी कामवाली आसली ते ऑलरेडी खंय प्रेग्नंट आसले खंय खूब वर्सां पयलीं जॅक्सना वांगडा. हांव म्हणिना तुमकां अशी मेडीक ट्रस्ट करूं नाका. सगळेच मेड सगळेच कामवाली एक सारखी आसता. आमगे तुम्ही कोणाकूय समज घरान कामाक दवरता जाल्यार तेंचे सुद्दां न्हू व्हेरिफिकेशन करूंकूच जाय. व्हेरिफिकेशन. ओके गायज, तुम्ही कालचो व्लॉग पयला आसतलो आमचो रिगार्डींग मेड आनी तिचें नांव जावन आसलें पुजा. हेच्या बद्दल आमकां घे म्हणून कॉल्स येयले. अरावंड 5-6 जाणांचे कॉल्स येयले साऊथ गोवासून. आनी तेजी रियलिटी कितें पळय पुजाची जी मेड आसली पळय ती म्हाका सारकें एक्झॅक्टली कळ्ळें. तुमकांय सांगता. आमची कालचे व्हिडिओन तुमकां आमी दाखयलें की कामवाली जी मेड आसता ती खंयच्या लेवलार वचोंक शकता पळय ती. बट जालें आयज अलग. म्हाका येयलो इंस्टाग्रामाचेर कॉल. ओके, व्हिडिओ कॉल येयलो हांवें रिसीव केलो. पयलीं आमी 10 मिनटां चॅट केले. म्हाका कळ्ळें की बाबा जेन्युअन आसा. हांवें व्हिडिओ कॉल केलो. वी हॅड अ कॉन्वर्जेशन एका कपला वांगडा. सो म्हाका जी न्यूज गावल्या खबर आसा जे मेडी बद्दल जे कामवाली बद्दल दॅट वील बी शॉकिंग फॉर यू. नो सारकें शॉकिंग. जालें कितें तुमकां खरें सांगता, जेन्ना म्हाका कॉल येयलो डायरेक्ट व्हिडिओ कॉलार म्हाका तेंच्यांनी एक फोटो दाखयलो. म्हणजे आल्बम दाखयलो, आल्बम असो. हांवें म्हणलें कितें वॉट इज दीस. मागीर म्हाका कळ्ळें की हेंचे फूल गडबड म्हणून झोलमाल. सांगता तुमकां, तुमचो बेश्टो टायम वेस्ट करिना. जॅक्सन रिया काजार जाले बॅक इन 12, 13, 14 वॉट एवर इट इज. बट तेज्या पयलीं जी कामवाली आसली ती जॅक्सना वांगडा ऑलरेडी रिलेशनान आसले सिन्स कॉलेज टायम. वांगडाच खंय क्लासीन आसली खंय ती 11th स्टँडर्डान. जाणा 11th स्टँडर्डान कधी वांगडाच आसली. 10th 11th 12th म्हणजे शिक्षणाक. आनी तेंचो खंय ब्रेकअप जातालो, पॅचअप जातालो, ब्रेकअप जातालो, पॅचअप जातालो, ब्रेकअप म्हणजे अशें चालूच आसतालें खंय. आनी ग्रुपान कितें म्हणटा ते कॉलेजीन फोटो बिटो काडटात न्हू, म्हणजे कॉलेजीन फोटो काडटा पळय तो फोटो म्हाका तेंच्यांनी दाखयलो की ही पळय म्हणून जी तूं म्हणटाय पळय ही पळय. ऑलरेडी रिलेशनान आसले. आनी जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी जे भितरले येस सांगले हांवें रियाक कॉल मारलो. रियाक विचारलें अशें अशें जाल्लें गो. हय म्हटलें तेणी म्हाका अशें अशें जाल्लें. आनी तेन्ना हांव सारको कन्फर्म जालो की ती कपला सारकी सांगताली म्हणून. कितें जालें जाणा तुमकां, ते खंय जी कामवाली आसली ते ऑलरेडी खंय प्रेग्नंट आसले खंय खूब वर्सां पयलीं जॅक्सना वांगडा. ओके, आनी तेणी खंय एबॉर्शन केल्लेलें खंय न्हू. आनी अशें प्रॉब्लम आसली खंय म्हणजे पयलीं. आनी ते मागीर खंय फायनली तेंची झगडी जावन जावन खंय रिलेशन तुटलेलें. बट जेन्ना तेणी जें घर बांदलें आनी काजार जालो तेन्ना तेणी तेकाच आपयलो. कोणाक खबर कशें कितें तेंचें परत पॅचअप जालें आनी घर सांबाळपाक तेकाच आपयलो. म्हणजे तेजें इंटेन्शनूच आसलें की तो तेका हाडटलो आनी आपूण पळोवन वयतलो. जाल्यार जस्ट इमॅजीन गायज. हांव म्हणटा तुमकां, फाटल्या व्हिडिओन आमी तुमकां सांगलेलें जेन्ना रिया गोंयान येयले आनी तेका कळ्ळें की आपूण प्रेग्नंट आसा तेणी घोवाक सांगलें. घोवान म्हटलें आपणाचें भुरगें न्हू, कित्याक कामवालीन सांगलां न्हू कोणूय मेळोंक येतालो म्हणून. आरे आवट्या म्हाका एक सांग, जो मनीस डायरेक्ट पॉयंट आवट करता वच आनी DNA टेस्ट कर न्हू आपणाच्या भुरग्याचें. आपणाचे भुरग्याचे DNA टेस्ट कर कोणाचें ती कितें कळटलें न्हू. सारकें ना, कित्याक तेका करपाचेंच नासलें. तेका ते कामवाली वांगडा एटॅचमेंट आसलो. फिजिकली हें आसलें तेज्या वांगडा. सो तेज्या वांगडा तो घेतलो पयशे सगळे इकतलो तेज्या वांगडा पळटलो. आनी तेणी सक्सेसफुली केलें. बट कितें आहा, देवानूच वयर येलो तेका. जशी करणी तशी भरणी. जें करता तें हांगाच भोगता मनीस. तशें तेज्या वांगडा जालें. देवान तेका हेलो. बट म्हाका पुजाच्या वाटेन खूब जाणांनी मॅसेज केल्या. शी वॉज इन माय क्लास, शी वॉज माय फ्रेंड. ते म्हाज्या आनी एका खंयच्या दादल्याक अशेंच फसयला, अशेंच तेजेर मॉलेस्टेशनाची केस घातल्या आनी अशें खूब कितें कितें मॅसेजी. तेंच्या झारखंडांतल्यान पासून म्हाजी व्हिडियोज कोणी पळयल्यो तेंच्यांनी पासून कॉल केलो म्हाका. कॉल म्हणजे मॅसेज केली म्हाका. आनी आमकां तेजे बद्दल कांय सद्याक खबर ना. शी इज एब्सकॉन्डिंग सिन्स मॅनी इयर्स. कोणाक खबर तेजे कडेन इतलो पयसो आहा. ते दुबय गेला आसतले, सावदी गेला आसतले, नेपाल गेला आसतले. व्हेरी सिंपल सिंपल ऑप्शन. नेपालाक गेले कितले करोडांनी पयशे आहा. थंय पावले काय ते पयशे डबल जाता. सुशेगाद एक घर घेतलें, बिझनस घातलो, सेट केलो, आरामात एन्जॉय केलो. थंयसर आनीक कोणाक फसयलो तेकाय घातलो फोंडान. जावं येना न्हू. शी इज आवटसायडर, शी कॅन डू एनीथींग. तशें आहा तें.
आनी मेन म्हणटा पळय ते गायज तुमकां हांव खरें सांगता, जें हांवें लायफान म्हाज्या शिकला खबर आसा तें हांव जें पळयता ऑब्जर्व करता तें हांव तुमकां दाखयता. कित्याक दाखयता, जे कोणा वांगडा घडटलें तें घडोंक नाका म्हणून तुमकां दाखयता. तुमकां कळोंक जाय की रियलिटी कितें लायफान कितें चल्लां पळय तें. नेवर ट्रस्ट एनी मेड. हांव म्हणिना तुमकां अशी मेडीक ट्रस्ट करूं नाका. सगळेच मेड सगळीच कामवाली एक सारकी आसता. आमगेरूय म्हाजे मम्मी कडेन कामवाली आसा, म्हणजे ती एवरीडे पोचा मारता. सिन्स मेनी इयर्स, 13 वर्सां जाल्यार. चड पयशेय घेयना बाबडी. ओके, म्हाजी मम्मी खातीर म्हणून ती जसो म्हाजो बिहेवियर तिका आवडटा म्हणून ती आमगेर काम करता. वी ट्रस्ट हर. बट थोड्याचे केसीन कितें आसता जाणा, थोडे ट्रस्ट करिनात. कित्याक ह्या रिजना खातीर, आनी करूंकूय जायना. आणि ते कितें आसता जाणा, तेंचे गायज बटन लावपाक सारखे एक्सपर्ट एक्सपर्ट आसता. आसता, एक्सपर्ट. आपूण बाबा तुमचोच, आपूण असो, आपूण तसो. ते कितें करतात, जे तुमी गुवान हात घालिना न्हू ते गुवांनी ते हात घालतात. आनी तुमकां कितें दिसता, हो तेणी म्हाजे काडलो मुगो न्हू, सारखे. ते बाबडो आपणाचो चेडो काडूंक पावना, तेणी म्हाजो गुमूत काडलो. पण तेजे गुमूता फाटल्यान इंटेन्शन भलतें आसता, तें तुमकां कळना. आमकां भोगला म्हणून तुमकां आमच्या सांगता. वांगडा जाला म्हणून तुमकां सांगता हांव कशें कितें पळय तें. आनी कांयच तुमकां खरें सांगता, हे लायफान अशें जावप इट इज कॉमन. बट इट्स अप टू यू. जे शिकलेले लोक आसता, वेल एज्युकेटेड, तांकां पासून उल्लू करतात लोक. तुमकां खरें सांगता, म्हाका मारियोची मेसेज पळोवन जशी ही गजाल गावल्या, तशी खूब गावल्या. कोणाक नॉलेज केला, कोणाचे फ्रॉड केला, करोडांनी लाखांनी पयशे घेतले, कोणाचे आनी कितें, कोणा कडेन सेक्स स्कॅन्डल जाला, आनी कितें 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 खूब कितें लिस्ट. इतल्यो मेसेजी तुमकां सांगलेले, आनी तितून 200-300 मेसेजी येयल्या. आतां आनीक वाडल्यो मेसेजी. म्हाजो डीएम सारको भरलेलो आसा, प्लीज हायलायट माय मेसेज. तसोच एक कॉमेंट येयल्लो आमकां, जे मारियोच्या व्हिडिओचेर, कालच्या का परच्या व्हिडिओचेर. जालें कितें तुमकां खरें सांगता, तुमी शॉक जातले. म्हाका एका बायलेन कॉमेंट मारला, नांव उगडास येयना म्हाका, पण तेजे सरनेम्स फर्नांडीस आसा. तुमी चॅक करा कॉमेंट सेक्शनान. तिणी म्हाका म्हटलें की आपणाच्या चेड्यान आपणाक मेंटल प्रूफ करून मेंटल हॉस्पिटलान घातलो, आनी अशी केस घातली की आपूण खूब ड्रिंक करता. जेन्ना तिजी रिपोर्ट काडलो जाल्यार शी वॉज नॉर्मल, म्हणजे तेज्या आंगान कांय अल्कोहॉल ना. आवयन कितें केलें, डायरेक्ट चेड्याचेर रिटर्न केस केली, आनी आतां चेड्यान आनीक कसली केस केल्या. सो बाबा प्लीज हेल्प मी म्हणून तिणें म्हाका थंय कॉमेंट मारला. हांव तिका बाबडे कसो हेल्प करूं, कितें तुजो खुदचो चेडो बाबडो तुका सपोर्ट करिना, हांव बाबडो भायलो कितें म्हणून करतलो. हांव ऑल आय कॅन डू इज आय कॅन कम टू यू. तुका कितें बारीक सारीक मदत आहा जाल्यार हांव डेफिनेटली आय कॅन डू. बट ह्या हितून तुमकां खबर आसा, फॅमिली हितून पडलो जाल्यार हांव खूद दुश्मन. सारखें. आजकाल कोणाचेर गॅरंटी ना. तो भुरगो खूद आपणाच्या आवयचेर हे घालता जाल्यार हांव किस केतकी मुली. सारकें न्हू. हांव कसो म्हणून उरतलो, तशें आहा. सो गायज कितें आहा, नेवर ट्रस्ट सच कायंड ऑफ पिपल. तेंचे इंटेन्शनूच आसतात तुमच्या घरान येवपाचो, गुमूत काडपाचो, तुमकां दाखोवपाचें की तुमी जें करूं शकना तें आमी करता पळय, हांव हात घालता. हय, तुमकां बटर लावपाक, तुमच्या घरांतल्या दादल्यांक फसोवपाक, जावं तुमच्या घरांतल्या बायलांक चेडवांक फसोवपाक, आनी मागीर असलें करपाक. प्लीज बी अलर्ट. हांवें ही व्हिडिओ तुमच्या खातीर हाडल्या तुमकां सतर्क करपाक, तुमकां अलर्ट करपाक, तुमकां सेफ दवरपा खातीर. आतां जस्ट इमॅजीन गायज, हांव ही गाडयेची व्हिडिओ दाखयता जाल्यार 10 दीस जाले दाखयता, ही केल्या हाडल्या. तुमी बोर जातली. तुमी म्हणटली म्हाका पळोवपाक नाका, तो अवी दाखयता म्हणटलो न्हू. म्हाका आमकां पळोवंक नाका, ते अवी दाखयता. जे तुमकां पळोवपाक जाय, जे तुमकां आवडटा तेच आमी घालतले. वी आर एंटरटेनिंग यू ऑल. आमी तुमकां रियल लायफ स्टोरीज हाडटा, रियल लायफ जें जालां तें तुमच्या खातीर हाडटा, कित्याक तुमकां अलर्ट जावंक जाय. आनी म्हाजे डे वानाकसूनच आसलें की हांव म्हाज्या गोंयकारां खातीर उबो आसा. हांव हेल्पूय करता आमच्या गोंयकारां खातीर करतलो, हांव आनी कितें करतलो तेंच करता, आनी तेंच करता हांव डे वानाकसून. सारकें न्हू. हय. आनी सेकंड थिंग कितें आहा जाणा गायज, तुमकां एक हांव रिक्वेस्ट करता, तुमी कोणाकूय समज घरान कामाक दवरता जाल्यार तेंचे सुद्दां न्हू व्हेरिफिकेशन करूंकूच जाय. व्हेरिफिकेशन करा. आनी व्हेरिफिकेशन करपाक आयज काल तुमकां पुलीस स्टेशनार वयपाची गरज ना. देर इज अ ॲप कॉल्ड गोवा पुलीस. सो वेर यू कॅन सायन आउट, म्हणजे सायन इन करूं शकता, सायन अप करून तुजे डिटेल्स बीन घालून, नंबर घालून, आनी एक पोर्टल ओपन जाता. त्या पोर्टलान तुमी डायरेक्ट वचोन तुमचे टॅनंट्साक, जे तुमची कामवाली आसा ताका व्हेरीफाय करूं शकता. तेजी रिपोर्ट तेंच्या गांवान वयता, प्लस तुमच्या पुलीस स्टेशनार वयता, आनी कन्फर्म जाता की बाबा तेजेर क्रिमिनल एक्टिविटीज आसा, क्रिमिनल केसीस आसा की ना पळय ते. सो इट इज व्हेरी इजी. सो प्लीज गायज, तुमी जे शिकलेले कोण आसा पळय आनी जेंकां टायम ना पुलीस स्टेशन, प्लीज हो ॲप डावनलोड करा. हांव तुमकां एक स्क्रीनशॉट घालता ॲपाचो. सो इट इज व्हेरी इजी फॉर यू टू व्हेरीफाय. हांवूय तेंच करता न्हू, तशें आहा.
सो अशें आमकां खूब मॅसेजी येयल्ल्यो आसा, खूब 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 मॅसेजी येयल्या, 500च्या वयर क्रॉस जाल्लेले आसा. प्लीज हायलायट माय स्टोरी. जशें हे मेडी बद्दल, जशें मारियो बद्दल आमची स्टोरी आसा. थोडे जाण कॅमेराच्या फुडल्यान येवपाक रेडी आसा, थोडे जाण कॅमेरा फुडल्यान येयना. जशें रिया, हांवें म्हणटा तुका तूं व्हिडिओ करून धाड म्हाका, तूं उलयता ते हांव व्हिडिओचेर घालता. ते म्हणटा नाका, म्हणटा आपणा जस्ट हायलायट दीस म्हणटा, सो लेट पीपल कॅन अंडरस्टँड की संवसारान कितें चल्लां तें. सो अशी तुमकां रियल लायफ स्टोरीज वॉट एवर हॅपनिंग इन गोवा हे तुमकां तर जाय, हांवें घातलेले फुडें डिफरंट, जाल्यार प्लीज म्हाका कॉमेंट करून सांगा. तुमकां तर आवडना जाल्यार प्लीज आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट. हांव असले आनी घालचो ना. हय फॉर एक्झाम्पल लायक मारियो, लायक दीस मेड रिया आनी जॅक्सन आनी पुजा भशेन. तुमकां जर आवडना हें पळोवपाक म्हाका सांगा, आय वील नेवर पूट. तुमकां आवडटा तें घालतलो, कित्याक हांव मस्तीखोर गोवन्स, हांव आनी अंकिता वी आर ट्रायंग टू एंटरटेन यू गायज. तुमकां आवडटा तेंच आमी घालूं शकता. म्हाका आवडटा गाडी, हांव व्हेकल एडिक्टेड. हांव तुमकां गाडयेचें इंजीन कशें हें करप, गाडयेचें मॉडिफिकेशन करप, हांव तुका डिटेलान दिवं शकता. पण म्हाजे जाणटे व्हिडियोज पळयता तांकां ही म्हाजी गाडी पळोवन कितें फायदो? सारकें. दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड विथ माय मोटरसायकल. सो तुमकां कितें जाय तेंच हांव घालतलो, आनी कॉमेंट करून सांगा घालूं की नाका पळय तें. हांव मेळटा तुमकां नेव्या इंटरेस्टींग व्हिडिओ. टिल्ल्यान सबस्क्रायब करपाक ना, सबस्क्रायब करा. हय खूब सबस्क्रायब करा. थँक्यू सो मच. तुमच्या आशिर्वादान, तुमच्या मोगा खातीर आमचे सबस्क्रायबर 12,000 क्रॉस जाल्लेले आसा आनी 13,000 जावपाचे आसा. बेगीच्या बेगीन आमकां टंग 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 करून बेल Subscribe आयकॉन करा. दामा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करा, आनी टिल देन बाय बाय. बाय बाय गाईज. प्लीज बी अलर्ट, प्लीज बी सेफ, आणि डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी सो इझिली.